Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. प्रत्येक स्कूलान आपली एक रिझल्ट कमिटी म्हणून काढा. लागीच्या शाळेचो एक मेंबर, एक्सटर्नल मेंबर म्हणून त्या कमिटीत अडॉप्ट करा. ओके. जेणेकरून एक ट्रान्सपरन्सी उरली. 50 भुरग्यापेक्षा जर सपोज 26 भुरगे असतात शाळेत जाल्यार मागीर प्रपोर्शनेटली जे एक्सटर्नल मेंबर्स असतात ते नेमचे, ते बी लागीचे असतात. आणि हे सगळे करून ताका आम्ही लास्ट डे दिल्या एक 25-26 जून आम्ही दिल्ले आसा. त्या 26 जून पर्यंत तांचे जे मार्क्स आयले काय ना, तातूंत मागीर अरे खरंच तांचे जे मार्क्स ते अपलोड केल्यार ते सारखे आसात काय ना हे चेक करतले. लार्ज व्हेरिएशन आसा ताजेरय चेक जातलो. आणि मागीर आमकां एक आठवड्याभराचो हे दिवन आम्ही एक 13 तारीखेक टेंटेटिव्हली तो रिझल्ट करप अशें आमी ठरयलें. मॅथ्स आणि सायन्साची सायन्साक ऍडमिशना खातीर जी जातली एक्झाम ती कशी जातली? एक म्हळ्यार ताजे एक 60 मार्काचे मॅथ्साचे एमसीक्यूज म्हणजे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. पण ऑनलाईन जातली ती ऑफलाईन, शक्यतो ती ऑफलाईन असतली. ओके, शक्यतो ऑफलाईन असतली. ओके. हय, आणि ती तांच्या स्कुलांनी असतली. ओके. आणि 2.5 वरांची ती एक्झाम ती म्हणजे आणि मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन ताका तो ओएमआर शीट दितले आणि ओएमआर शीटाचेर तांकां ती बबलिंग करून तांकां ती आन्सरां करेक्ट करची पडटली की सबमिट करची पडटली. ओके. ताका पोर्शन जो आसा तो मॅथ्साचो घेतलेलो आसा आणि सायन्साचो घेतलेलो आसा. इतले मजगती केंद्र सरकारान CBSE 12वीची बोर्ड एक्झाम फुडें धुकल्ल्या म्हणून सुत्रां सांगतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या अध्यक्षतेखाला CBSE बोर्डाची मीटिंग जाली. कोविडाची केशी वाडटा ते पळयल्यार परीक्षा रद्द करपूच योग्य. भुरग्यांची भलायकी महत्वाची म्हणून प्रधानमंत्र्यान बसकेत मत व्यक्त केले म्हणून सुत्रां सांगतात. 12वेचो निकाल खंयचे पद्दतीन दिवं येता ताचेर विचार चल्ला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.